नमस्कार. आयज आमच्या ह्या पल्स ऑफ गोवा कार्यावळींत आमच्या बरोबर आसा गोंयचे एक उद्योजक जे जावन आसा देंपो उद्देग समूहाचे मुखेली बाब श्रीनिवास देंपो. आनी बाबा तुका एक इचारणी दिसता म्हाका की तुवें पळयलां की गेल्या 2 वर्सांक गोंयान जी कितें घडामोडी जाल्यो तेतून गोंयच्या राज्याची परिस्थिती कशी कितें आहा हें तुका दिसलें? दर्शन, पयलीं म्हणजे तुवें म्हाका आपयल्ल्या बद्दल हांव तुमचो आभारी आसा. आनी एकूच सांगूंक सोदता की जे तूं ह्या क्षेत्रांत काम चलयता ते एकदम बरे भशेन चलयता. थँक्यू बाबा. हांव तुमकां म्हजें म्हणजे तुमकां मोठें अभिनंदन व्यक्त करता तुमकां. तुवें म्हाका विचारलें फाटले 2 वर्सांक कशें कितें चल्लें. हय. म्हाका दिसता सर्वसामान्य मनीस जर पळयत जाल्यार साधन सुविधाच्या दृश्टीन गोंय कशें आसा हें हाजे वयल्यान प्रगती कितली झेप मारल्या ही आमकां कळटा. म्हणजे रस्ते म्हणात किंवा ब्रिजीस म्हणात, कनेक्टिविटी म्हणात. हांव तुमकां सादी गोश्ट सांगता. काणकोणूच क्रॉस जावपाक म्हज्या कुलदेवतेक वचपाक म्हाका 40 मिनटां, आज ते 15 मिनटांनी जाता. कळ्ळें. म्हणटकच ट्रॅफिक कितली वाडिल्ली आसा. ट्रॅफिक वाडून सुद्दां आमचे रस्ते वाडल्या म्हणून आमकां मॅनेज जाता. कळ्ळें. दुसरें म्हणजे एअरपोर्टाच्या दृश्टीन आतां हाजेर डिबेट आसता की मोपा नाका, दाबोळीम जाय, दोनूय जाय, एकूच जाय. तें हांव नकळो आनी त्या डिबेटाचेर हांव वचयना. पूण एक इंटरनॅशनल टुरिजम डेस्टिनेशन ह्या दृश्टीन मोपा फावो आशिल्लो आनी तो आज आमकां सपन जालो. म्हणजे आज पळयत जाल्यार जानेवारीन आतां इंडिगोन ऑलरेडी अनावन्स केला. म्हणजे साधन सुविधाच्या दृश्टीन एक जालें. म्हाका दिसता खुबशी प्रगती केल्ली आसा. पयलीं मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वा खाली आनी आतां डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा खाली भारतीय जनता पार्टी सेंटराक आशिल्ल्याक आनी हांगा आशिल्ल्याक म्हाका दिसता गोंयाक खूब फायदो जाला. आनी तो फायदो म्हणजे इतले पयशे नाल्या जमा करूंक आनी इतली व्हडली साधन सुविधा करूंक डिफिकल्ट आशिल्लें. दुसरी गोश्ट म्हणजे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट. हाजेर म्हाका दिसता खूब काम जावपाचें आसा. पूण कशी सुरवात जाल्या ती हांव तुका सांगता. IT क्षेत्रांत म्हणत, स्टार्टअप पॉलिसी म्हणत, शिक्षण क्षेत्रांत म्हणत, जायते आतां नव्यो स्किमी तयार जाल्ल्यो आसा. म्हणजे स्टार्टअप पॉलिसीन स्टार्टअपांका सबसिडी दिता. IT पॉलिसीन IT कंपनींक इन्सेंटीव दिता. आतां तुवें इलेक्ट्रॉनीक सिटीचो प्रकल्प उबो करपाचो केला. म्हणजे हातून ह्या सरकारान जितले म्हणजे प्लॅनिंग केल्लें आसा ते म्हाका दिसता आमकां गोंयकारांक फायदो घेवपाची गरज आसा. बाबा आनी एक प्रश्न विचारता की तूं कितलींच वर्सां पयलीं मायनिंगान आसलो. आतां तूं गोंयान मायनिंगान ना, पण गोंया भायर कांय वाठारांनी तुजें मायनिंग चालू आसा. आनी गोंयान जें मायनिंग बंद केलें पळय, कित्याक अशें म्हणटा की गोंयचें मायनिंग वाठार वो गोंय राज्याचो सारको अर्थीक कोणो, पाठबळ, अर्थीक पाठबळ, आनी तें बंद जालां. हें चालू जावंक जाय काय नाका? म्हाका दिसता अत्यंत गरजेचें आसा हें चालू जावपाचें. तूं गोंयची इकॉनॉमी तर पळयत जाल्यार आर्थीक परिस्थिती कशी आसा. रुरल गोवा आनी कोस्टल गोवा. कोस्टल गोवा टुरिजमाचो भरपूर फायदो जाता. पूण रुरल गोवा जर तर प्रगती जावपाक जाय, थंयच्या लोकांक सारकें काम मेळपाक जाय, थंयच्या लोकांचो स्टँडर्ड ऑफ लिवींग वाडपाक जाय जाल्यार मायनिंग सुरू जावपाची अत्यंत गरज आसा. आतां पेपराच्या प्रमाणे आतां लीज ऑक्शन करपाचें केलां, ती बरी गजाल आसा. लीज ऑक्शन करून एकदाचो काम सुरू जावन एकदा लोकांक काम लागचें, कॉन्ट्रॅक्टरांक काम लागचें, म्हणजे हातून आनी गोंय सरकाराक एडिशनल रेव्हेन्यू प्राप्त जातलो. ह्या दृश्टीन म्हाका दिसता जाल्यार मायनिंग परती सुरू जावपाची बेगींतल्या बेगीन अत्यंत गरजेचें आसा. बाबा तूं एक सक्सेसफूल उद्योगपती गोंयचो. तुका केन्नाच दिसलें ना की आपूण पॉलिटिक्सान येवचो म्हणून गोंयांक वयर काडपाक, उंचेल्या पांवड्यार पावोवपाक? तूं दर्शन म्हाका कितले वर्सां जालीं पळयता. पॉलिटिक्सान मनीस आसपाक ताजी मायंडसेट वेगळो जावचो पडटा. म्हजो नेचर असो आसा जातून हांव कोणा कडेन वायटपण घेवंक सोदना. कळ्ळें. आनी पॉलिटिक्सान ते इंग्लीश शब्द आसा, यू हॅव टू बी थीक स्किन्ड. तें म्हाका जायना. म्हाका एकदां याद आसा अशेंच खंय तरी बाचाबाची जाली आनी विचार जालो आनी मनोहर भाईन म्हाका सांगलें फोन करून की ताका खंयशें दिसलें खंय की म्हाका उमेद आसा. मागीर ताणें स्पश्ट म्हाका फोन केलो आनी म्हणलो आपूण एकूच सांगता, तुजो मित्र म्हणून सांगता म्हणलो. पॉलिटिक्स म्हणलें हें तुका न्हय. कित्याक तुजो नेचर म्हणलो, तूं म्हणलो आज गाळी मारतलो आनी रातचो न्हिदचो ना. म्हणटकच ह्या दृश्टीन आनी म्हाका दिसता समाजान कितलेशेच लोक आसा, आमीच कित्याक जाय,
आमी आमच्या धंद्याच्या दृश्टीन काम करूं येता, पॉलिटिशियनांनी पॉलिटिक्साच्या दृश्टीन काम करूं येता. पूण व्हडलो विशय म्हणटा तो तुवें मांडला तो गोंय हें वयर मुखार कशें व्हरपाचें आनी तातूंत धाकट्या ल्हान पिडयेक कसो फायदो जावपाचो. जे आज प्रत्येकाक जॉब जाय, तांकां शिक्षण प्राप्त जावपाक जाय, जे प्रत्येकाचो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग कसो वयर हाडपाक जाय. गोवा इज ऑलरेडी द हायस्ट पर कॅपिटा इन्कम स्टेट. पूण हाज्या भायर पयरूच मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट मारलो की जवळ जवळ 60-70% ग्रॅज्युएटांक जॉब मेळपाक डिफिकल्ट जाता. हें वातावरण आमी कशें चेंज करता. हय म्हणजे बाबा फुडल्या 2 वर्सांक कितें कितें बदल जावंक जाय अशें तुका दिसता? 2 गोश्टी म्हणजे एक आतां NEP येता, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इज गोईंग फ्रॉम मगिंग टू एप्लिकेशन. हे प्रत्येक सबंद सिस्टम ऑफ एज्युकेशनची गोंयांत आसा न्हय ती त्या धर्तीचेर चेंज जावपाक जाय. ती तर जायत जाल्यार आमच्या भुरग्यांक वेगळे तरेचें वातावरण जातलें, वेगळे तरेचें शिक्षण मेळटलें. तें शिक्षण जर मेळत तो भुरगो खंयी कॉम्पिटिशन लावंक शकतलो आनी जॉब प्रोफायल पळय ताजो जातलो न्हय तातूंत एब्झॉर्ब जावंक शकतलो. एकदां एम्प्लॉयमेंट सगळ्यांक मेळ्ळो न्हय बाकीचे जायती जी हांगा प्रॉब्लेमां तयार जाता ती जावची ना. कितलीशीं निदर्शनां जाता, हें जाता तें कितें, इट इज सम कायंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन दॅट आय एम नॉट गेटिंग अ जॉब. बाबा आनी एक वाठार आसा, हालींच एक दिल्ली गव्हर्मेंटान एक सर्वे केली म्हणटा गोंया विशीं, आनी गोंया विशीं नाका जाल्ल्यो कांय गोश्टी अश्यो वयर उबारून आयल्यो आनी तातूंतल्यान गोंय सारकें म्हणल्यार बदनाम जालां आमचें. मागीर टुरिजमाच्या बाबतींत तुजो कितें एक म्हणणें आसा? सी टुरिजम जे गोंयांत चलता न्हय तातूंत म्हाका दिसता आमकां कितलोसोच स्कोप आसा तो वाडोवपाचो. टुरिजम आसा, इट इज वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रिब्युटर्स टू द इकॉनॉमी. गोवा इज ऑन द वर्ल्ड टुरिजम मॅप. आज गोंयांत खंयी भायर गेलो न्हय हांव गोंय म्हणटकच सगळे वळखता. कदाचित बाकीचे स्टेटी न वळखत, गोंयांक असो वळखणारो ना. ही बरी गजाल आसा. आतां तूं पळय म्हणटा न्हय हायर लेवल टुरिजम आमी कशें व्हरचें. आज फक्त आमकां दिसता तें बीच टुरिजम, नायट लायफ, ताज्या भायर हेरिटेज टुरिजम करूं येता, मेडिकल टुरिजम करूं येता. गोंयांत इतलें दाखोवपाचें आसा. आमची देवळां म्हण, चर्ची म्हण, कितेंय म्हण, पोन्नी घरां म्हण, हे युरोपाक तर पळयत न्हय तांच्यांनी ताजेर रेव्हेन्यू मॉडेल कसो तयार केला हो आमी शिकपाक जाय. कळ्ळें. आमची कितलीशींच ओल्ड घरां आसा, हेरिटेज घरां आसा, तातूंत बाबा पयरूच हेरिटेज फेस्टिवल जाले, तसले इव्हेंट आनीक कित्याक करचे न्हय ऑन अ लार्जर स्केल. हाजेर म्हाका दिसता आमी, आनी हांव फक्त सरकाराकूच ब्लेम करना, हे प्रायवेट सेक्टरानूय विचार करपाक जाय की अश्यो ऑपॉर्च्युनिटी कश्यो तयार करपाच्यो. मागीर स्पोर्टिंग इव्हेंट्स करूं येता. आमकां देवान दर्या दिला म्हणटकीर तातूंत आज जें चलता न्हय तें बरें बारीक हाजेर चलता. वाय कांट वी इनवायट इंटरनॅशनल कंपनीज टू लूक एट टुरिजम इन स्पोर्ट्स, वॉटर टुरिजम इन स्पोर्ट्स. म्हणजे अश्यो कांय गजाली आसा तातूंत मागीर हाजेर जी हायलायट जाता न्हय फक्त नायट लायफ किंवा हें कमी जातलें. हें असलें म्हणून कांय ना, ताजेर रेग्युलेशन जावपाक जाय. कळ्ळें. इल्लिगल एक्टिविटी जावपाक जायना. नायट लायफ इज नॉट बॅड. सबंद जगार नायट लायफ आसता, तातूंत कितें वायट जालें. जे कोण भुरगे आसा, जे वया वयले भुरगे आसा ते वतले रातचे क्लबान वतले, देर इज नथींग रॉंग इन इट. पूण तातूंत इल्लिगल एक्टिविटी जावपाक जायना, हे रेग्युलेट करपाक जाय. पूण ताजेरूच भर न घालता बाकीचे जे एलायड एक्टिविटीज आसा न्हय टुरिजमांत त्योय गोंयांत डिवेलप जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तर आज आमच्या वांगडा पल्स ऑफ गोवान आसले देंपो उद्योग समूहाचे चेअरमॅन बाब श्रीनिवास देंपो, जाका पुराय गोंय आनी तांचो पुराय घराबो वळखता बाबा म्हणून. बाबा देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.